BJP Goa had a massive victory over the ZP elections 2020, winning 33 of the 42 seats contested. Applauding Goans for voting despite a pandemic, Chief Minister Dr. Pramod Sawant said that people have shown faith in us. Here's what Goa CM Dr. Pramod Sawant said in the press briefing soon after the results of the massive win. पहिल्यात पहिली जितके जिल्हा पंचायत सदस्य जे निवडून आयल्या त्या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. भारतीय जनता पार्टीच्या तिकेटीचेर निवडून आयला तांचे अभिनंदन, अपक्ष म्हणून निवडून आयला तांचेय अभिनंदन आणि काँग्रेसचे निवडून आयला तांचेय बी खूप खूप अभिनंदन. हांव समेस्त गोंयच्या जनतेचे अभिनंदन करता आणि त्याच बरोबर आभारी व्यक्त करता. भारतीय जनता पार्टी खूप मोठ्या प्रमाणात त्यांच्यानी मोलाचे सहकार्य केलें. पोस्ट कोविडच्या स्थितीत सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात खूप अशा मतदारसंघांनी भायर सरून मतदान केलें, त्याबद्दल तांचे खूप खूप आभार. नेक्स्ट थिंग हांव हाजे चड वेळ उलयना कारण म्हाका पुराय रिजल्टाच्यो एनालिसीस करपाच्यो ना. बट एक आसा की लोकांनी भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरलेलो आसा. हे ह्या रिजल्टा वयल्यान सिद्ध जाता. कोणीय कितेंय जरी सांगलें जाल्यार आमी ताका म्हणटा की जो विश्वास आतापर्यंत आमचेर दवरपाक जाय आशिल्लो तो लोकांनी दवरला. लोक विचारताले ही सेमी फायनल काय म्हणून. ओके, आमी पळयतना आमी सांगताले की प्रत्येक निवडणुका ही आमकां फायनलूच आसा. सेमी फायनल न्ही तर प्रत्येक निवडणुका फायनल आसा. आमी त्या परेत काम करता. बट एक गजाल आमी जे सांगलां की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा पयले फावटी ग्रामीण भागाचो विकास करपा खातीर आमचे सरकार म्हाज्या बरोबर म्हाजी 12 मंत्र्यांची जी टीम आसा ती स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर आनी रुरल डेव्हलपमेंट करपा खातीर मॅक्झिमम फोकस करतले. त्याच धर्तीचेर आमी खूब मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागाचो विकास करपा खातीर आमी सगळे जाण कटिबद्ध आसा आणि निश्चितच पुराय ग्रामीण भागात वेगवेगळ्यो ज्यो गजाली जाय ओके त्यो आमी करपा खातीर आमी सगळे जाण कार्यरत आसतले. नक्कीच आमी जर आमी त्यानुसार पळयत म्हणजे आमी हल्ल्यात्योय मार्जिन्स पळयता आनी आमी जिखल्यात्योय मार्जिन्स पळयता. मुद्दामून अध्यक्षान सांगलें आमी जिखल्यात्यो मार्जिन्स जर पळयत जाल्यार त्यो खूब व्हड मार्जिनान जिखल्या आनी आमी हल्ल्यात्यो मार्जिन्स जर पळयत एखाद्यो दुसरो मतदारसंघ पळयत जाल्यार आमी खूब लागीं येवन आमी हल्ले. बट तरी सुद्दां कांयच हरकत ना. आमी त्या मतदारसंघात आमी खूब मोठ्या प्रमाणात आमचे भारतीय जनता पार्टीचें काम लोकां पर्यंत वचपाचें चालूच उरतलें. आमी जी लोकसेवा जी करता पार्टीच्या माध्यमांतल्यान सरकारच्या माध्यमांतल्यान तें खूब बऱ्या पद्दतीचें काम आसतलें. पयलीच फावटी म्हणजे ही निवडणुका म्हणजे लोकसभेच्या उपरांत आनी बायपोलाच्या उपरांत पुराय 80% वोट करपी ही निवडणुका आशिल्ल्यो आनी तशी ती आमच्या सरकाराची टेस्ट आशिल्ली. म्हणजे आफ्टर द लोकसभा 1 वर्स पुराय जालें आमच्या सरकाराक 18 म्हयने पुराय जाले आनी 18 म्हयन्याच्या उपरांत आमी सगळे जाण निवडणुकेक गेल्ले. विशेष करून म्युनिसिपालिटी सोडल्यो जाल्यार सगळ्यात 80% वोटरांनी मतदान केल्लें आनी तांचो कौल हो भारतीय जनता पार्टीक दिल्लो तांच्यांनी दिल्लो आसा. त्या खातीर परत एकदां हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता आनी अशाच पद्दतीचो तांचो आशिर्वाद हो भारतीय जनता पार्टीचेर गोंयच्या जनतेचो सदोदीत आसूनी इतकेंच सांगपाचें आसा. BJP leader Amit Shah took to Twitter and congratulated CM Dr. Pramod Sawant and the BJP Goa. Here's what Amit Shah tweeted. I thank people of Goa for choosing development in Zilla Panchayat elections. People across the nation have faith in PM Narendra Modi led BJP's Sabka Saath, Sabka Vikas. Congratulations to CM Dr. Pramod Sawant, Shri Sadanand Shet Tanawade and BJP Goa for this massive victory. BJP Chief JP Nadda also congratulated CM Dr. Pramod Sawant and BJP Goa. Mr. Nadda took to Twitter and said the following. Congrats to CM Dr. Pramod Sawant ji, State President Sadanand Tanawade and BJP Goa unit for a remarkable victory in the Goa Zilla Panchayat elections. This result shows the faith of farmers, labor, women and youth in the leadership of Narendra Modi ji and policies of the BJP government in the state. Subscribe to Goa First News and Entertainment channel and click on the bell icon and never miss any update.